मुख्यमंत्री पदा खातीर मनोहर पर्रीकर आसा आनी तांणी मदीं म्हटलें की 5 वर्सां नंतर आपूण एकादले वेळ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचो ना, मागीर म्हटलें करीतय म्हणून. हे इंडिकेट्स की तुमच्या पार्टीन लिडरशीप डत आसा की कोणूच अशे लिडर ना जे त्या स्टेजराचेर वचून मुख्यमंत्री जावपाक. अशें ना हें ताजें वैयक्तीक आपूण खंय पर्यंत रावतलो ताजें वैयक्तीक मत आसा. लक्षात आयलें न्ही. आनी म्हणून फाटीं सुद्दां हांवें म्हणिल्लें अशें कांय ना. पक्षांक अशें कॅपेसिटी आशिल्ले खूब कार्यकर्ते आसात. लक्षात आयलें. आनी हातूंतल्यान वाद ना. लक्षात आयलें. हातूंतल्यान कोणाक तरी पांय ओडून हें करप अशें आमच्या पक्षांक तशें ना. लक्षात आयलें. भारतीय जनता पार्टीक ह्यो गोश्टी ना. म्हणून हो तेजें कितें मत आसा तें वैयक्तीक मत आसा. पक्षाच्या खंयच्याच कार्यकर्त्यान ताणें रावचो न्ही किंवा ताणें 5 वर्सांनी अशें पक्षाचें ताणें ताजें म्हणणें. तुमचें मत कितें की तुमी बी मुख्यमंत्री पदाक दावेदार आसूं शकता? हे पळय कितें आसा, आमी पक्षाचे शिस्तबद्ध सैनीक. तुवें आमचो प्रत्येकाचो इतिहास पळयात. आमी केन्ना खंयच्या हाजेर तुटून पडना. म्हणजे खंय तरी आमचें ध्येय कितें खंय तरी मंत्रीपद हें करप किंवा मुख्यमंत्रीपद हें करप हें आमचें ध्येय न्ही. पक्षाच्या खातीर सतत काम करप, पक्ष सत्तेर हाडपाचे प्रयत्न करप आनी त्या सत्तेच्या माध्यमांतून लोकांक 4 गोश्टी बऱ्यो दिवप हें ध्येय घेवन राजकारण आमी येयल्या. कारण आमी सदांच म्हणटात राजकारण हें समाजाची सेवा करपाचें एक साधन अशें आमी मानलां. आनी म्हणून ह्या हाका केन्नाच खंय हांगा चडावड जावना. ज्या पक्षाचे जो कोण अधिकारी निर्णय घेता, मागीर ती सेंट्रल पार्टी आसतली किंवा आमचे जे कोण नेतृत्व आसतले, जो की निर्णय घेतला शिरसावंत. आतां गेल्या तुमी जाणा 2002 हांव केंद्रांत मंत्री आशिल्लो. नाजाल्यार गोंयांत तुका निवडणूक लडोवंक जाय, रवी नायका विरुद्ध लडोवंक जाय. हांवें त्वरीत थंयचो राजिनामो दिलो. हांगा निवडणूक लडयली कदाचित थोड्या मतांनी हांव हारलो. पूण ताची चिंता न करता हांगा येयलो आनी परत म्हाका सेंटरांत घेतलो. परत म्हाका मिनिस्टर जालो. पूण जेन्ना जेन्ना पक्षाचें हें येयलां आमकां म्हणजे तशें म्हणटात देश पयलो, नंतर पार्टी आनी नंतर स्वता. ह्यो जो काही हें आसा, हे जे काही पथ्य आसा ते पथ्य आमी प्रत्येक कार्यकर्तो पाळटात. पूण एक एलिगेशन तुमचेर जाता की तुमी भंडारी कम्युनिटीचे कार्ड परत परत फुडें करून आपूण भंडारी कम्युनिटीचो लिडर. अजिबात ना. तुमी केन्नाच म्हज्या तोंडान आयकलां. आमकां कम्युनिटी जो कितें विशय आसा तो अंतर्गत विशय आसा. आनी कोणें खंयच्या हातूंत जल्म दिला पूण ताचे फाटल्यान हेतू ती सुद्दां प्रत्येक आपूण ज्या कम्युनिटीक जन्माक आयला ती कम्युनिटी बलवान करप, संघटीत करप म्हणजे हेज अ पार्ट ऑफ एकूण देशाच्या कामाचो. म्हणजे धरून आमी एक देवूळ बांदतात, देवळाचे 4 खांबे आसतात, तातूंतलो एक खांबो कमजोर जालो जाल्यार ते पडपाची शक्यता आसता. म्हणजे सगळे समाज मजबूत जावंक जाय हे देशाचें आनी राज्याचें काम आसा अशें आमी मानतात. आनी म्हणून केन्नाच हांव ह्या कम्युनिटी हें म्हणून हांवें केन्नाच करूं ना आनी म्हाका तशी इच्छाय ना. आमी राजकारणां येयल्या एकूच कम्युनिटीच्या आदाराचेर राजकारण येवन आमकां सगळ्या कम्युनिटींनी आतां पर्यंत उत्तर गोंय आमकां 3 फावटी निवडून दिल्या. त्या सगळ्यांचो सहभाग हेतून आसा. आनी म्हणून तो दृश्टिकोन आमकां खंयची तरी कम्युनिटी लागना. सगळ्यांचेंच बरें करप, जें कितें जाता तें सगळ्यांचेंच बरें करप ह्या मताचे आमी आसा. ह्या सरकाराच्या कारकिर्दीन भंडारी कम्युनिटीचेर अन्याय जाता अशें दिसता तुमकां? ना अशें कांय हें जावना. सरकाराचो तातूंत कांय हें ना. सरकाराचो कांय दोश ना. सरकार कोणा कडेन तशें दुर्लक्ष करना. सगळ्या कडल्यान समान दृश्टिकोनान ताणें पळोवचें आनी पळयताय बी. फुडली लोकसभा इलेक्शन आतां आसा, तातूंत तुमी कॉन्टेस्ट करपाक सोदतले काय ते थंय ड्रॉप जावन तुमी स्टेट पॉलिटिक्सान येवपाक? ना. इवन स्टेट पॉलिटिक्सान येवपाचो निर्णय हो म्हजो न्ही. हांगसरली संपूर्ण आमची कोर कमिटी आनी एक्झिक्युटीव कमिटी हांचो डिमांड नाशिल्लो तो त्या वेळाचेर, म्हजो नाशिल्लो. आमी केन्नाच आतां पासून आमकां हें पद दी त्या पद दी किंवा हें हांव अध्यक्ष जावं अशें केन्ना आमच्या तोंडाच्यान शब्द येवना. जें कितें पार्टीन सांगलां तें आमी केलां. ते पार्टीचो निर्णय आसा, म्हजो वैयक्तीक केन्नाच निर्णय ना. आनी म्हणून लोकसभेत जो कितें आसा पार्टी म्हाका विश्वास आसा की 3 वेळा एक वेवस्थीतपणे म्हणजे हो मतदारसंघ जो आसा उत्तर गोव्याचो की केन्नाच एकदां रावल्लो MP दुसरे फावटी निवडून येवना. गोंयच्या उत्तर गोव्याच्या जनतेन म्हाका 3 वेळा म्हणजे हॅट्रीक करपाची संदी ह्या म्हाका दिली. आनी म्हणून आज सुद्दां केंद्रांत NDAचे भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरशिपी सकयल सरकार येवपाचे प्रयत्न अशे तरेचें वातावरण आसा. आनी ह्या हेतून निश्चितपणे चवथ्यांदाय पार्टीचे कार्यकर्ते उत्तर गोंयची सुज्ञ जनता ही चवथ्यांदा म्हाका निवडून दितली अशी म्हाका खात्री आसा. तुमी टिकेट तुमकां मेळटली हेजी खात्री? डेफिनेटली तातूंत कसलोच हें ना, कोणाचें ऑब्जेक्शन ना. आनी ऑब्जेक्शन कित्याक आसूं जाय? जी कितें जबाबदारी म्हजेर दिल्ली ताका योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न हांवें केला. खासदार निधीचे प्रोजेक्ट आसतले,
पक्षाचे संघटितपणे संघटनेचे कार्य आसतले अन्य काही गोष्टी थंय खंयच आमी कमी पडना आणि म्हाजे हिसपान तातूंत आनी दुसरो विचार करपाची काय गरजच पडची ना. आणि दक्षिण गोंयचे कितें? दक्षिण गोंयचे गेले तशें म्हाका आमी 1999 पुनरावृत्ती आमी करतले. ह्या वेळी भारतीय जनता पक्ष दक्षिण गोंयची जनता ह्या वेळी संदी दितली अशें म्हाका दिसता. कारण त्या वेळी काही गेल्या विधानसभेची पर्संटेजर मतांची पळयली जाल्यार मायनॉरिटी मतदार सुद्दां भारतीय जनता पक्षा कडेन वळलेले आसात. काही अपक्ष आमदार हे भारतीय जनता पक्षाच्या सपोर्टान आज आमचे कडेन आसात. आमच्या सरकारांक काही मंत्री आसात, अन्य कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन आसात, तेही आयल्या. म्हणून बरे तरेचें वातावरण आज दक्षिण गोंयाक आसा आणि म्हणून दोन्ही सीट ह्या वेळी भारतीय जनता पक्ष लोक. भारतीय जनता पक्ष जेन्ना गोंयान कोणूच विचारिनाशिल्ले तेन्ना एक 4-5 लिडर आशिल्ले. एक तुमी आशिल्ले, एक मनोहर पर्रीकर आशिल्ले, एक लक्ष्मीकांत पार्सेकर आशिल्ले. अशे लोकांनी हो पक्ष फुडें काडला. आता भारतीय जनता पक्ष सध्या राज्य चलयता. अशा वेळार दक्षिण गोंयची सीट जेन्ना लोकसभेचे लडयता तेन्ना भारतीय जनता पक्षान गोवा विकास पक्षा सारक्या पक्षा कडेन एलायन्स करचें आनी लडोवचें अशें तुमकां दिसता काय हो पक्ष स्वबळाचेर जसो फुडें सरला पळय तसोच तो फुडें वचचो असो दिसता? नाही, ह्यो ज्यो काही गोष्टी आहेत ज्यो पार्टीच्या फायद्याच्यो आसात त्या वेळी योग्य वेळी निर्णय तो घेतलो वता. अजून काय हेजेर चर्चा जावना. पण लोकसभेचे एका सगळ्या पक्षा कडल्यान सहकार जे कोण आमकां सहकार दिवपाक तयार ताचे आमी सहकार्य निश्चितपणे घेवचें आनी घेतले आनी हे घेवचें अशें म्हाका दिसता. तांच्या वांगडा एलायन्स जाय जाल्यार करचें आनी एलायन्स हो सीट शेअरिंग हांगा येवची ना न्ही. कारण सीट साऊथ गोवाचो सीट एकच आसतलो म्हण तातूंतल्यान एलायन्सा खातीर सीट वांटप असो काही प्रॉब्लेम कांयच ना. सपोर्ट सपोर्ट डेफिनेटली आमी जे कोण सपोर्ट दितले तांचो सपोर्ट घेवप हे बरें पक्षा खातीर बरें ठरतलें. आनी दक्षिण गोंया खातीर सिटा खातीर कसलो कॅन्डिडेट आसतलो? अजून ताचेर चर्चा जावना. गेले फावटी नरेंद्र सावयकार आशिल्लो, ताणें बरी वोट्स पोल केल्ली आनी म्हणून ह्या विशयाचेर जेन्ना इलेक्शन लागीं पावतलें ताचेर चर्चा जातली आनी सर्वानुमते उमेदवार परत ठरलो गेलो वतलो. उत्तर गोंयान तुमचे सीट एवरी टायम एनसीपी लडयता आनी एनसीपी जेन्ना लडयता तेन्ना काँग्रेस ताका काम करिना. हे एक फॅक्टर आसा जाका लागून तुमकां खूब मतां पडटा आनी तुमी ना अशें ना. एनसीपी लढ्यान काँग्रेस तांकां हें करिना म्हणून कारण पयले वेळा आमचे रमाकांत बाब खरप राविल्ले त्या वेळेचेर हांव 37,000 मतांनी येयल्लो 1999. तांकां तितली जवळ 37,000 मतां कमी पडली पण ती मतांची संख्या काँग्रेस आसा तितली सगळी ताका पडली आनी तातूंतल्यान दिसून येता आमकां की टोटल तांची ताकद ताणें थंय लायिल्ली मेळ्ळी. दुसरे फावटी डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोझा ताका 80,000 मतां पडली. एनसीपीची ताकद त्या वेळा इतली नाशिल्ली म्हणून हे दोन्ही पक्षाची तांचे कोयलेशन आशिल्ले कारणान दोन्ही पक्षाची मतां थंय पडली. तर तिसरे वेळे म्हाजी हॅट्रीक आशिल्ली. काँग्रेस गोंयान सत्तेर आशिल्ली, केंद्रांत काँग्रेस सत्तेर आशिल्ली आनी दोन्ही सत्ता तांच्या हांगा आसतना ऑपोजीट पक्षाच्या विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराक निवडून हाडून दिवप ही खरोखर शर्मेची गोष्ट आशिल्ली ती. आनी म्हणून सगळे तरेचो नेट तांणी लायलो, सगळे तरेचे प्रयत्न केले. तरी आसतना 6.5 पावणे 7,000 मतांनी परत हांव तिसरे फावटी हॅट्रीक केली. हे इतली सगळी ताकद तांचे कडेन आसतना पूण हेज्या अर्थान पळयात की हें जें कितें आसा ती सगळी ताकद तांणी प्रत्येक फावटी लायिल्ली आसा आनी टोकाचे प्रयत्न जाल्ले आसात आनी हातून अशें म्हणपाक आमी शकना की काँग्रेस तांकां मदत करना म्हणून. तांची ओट्स जी आहा ती झाडून तांकां ही पडटात. हे फावटी सरकार आसा बीजेपीचे गोंय ताका लागून तुमकां फायदो पडटलो? हय अवश्य. कारण ज्या पद्दतीन आमचे आमदारांची संख्या हातून आसा आनी प्रत्येक आमदार मंत्री हे आज एक्टीव आसात आनी तातूंत मतान वाड जाल्ली आसा. सरकाराच्या माध्यमातून खुबश्यो गोष्टी आज लोकांची कामां हे सगळ्यो गोष्टी जातात आनी निश्चितपणे ह्या सरकाराचो फायदो ह्या वेळच्या इलेक्शनाक आमकां जातलो. खंयचे इश्यूज तुमी घेवन फुडें वतले? कारण सरकार तुमचेच आसा. खुबशे इश्यूज अशे आसा जे तुमी सरकार आसतना तुमी सॉल्व करूं शकता. जेन्ना आपूण ओपोजिशनान आसता तेन्ना एक हें आसता की तेणी हें करूं ना तें करूं ना आमी तें करतले अशें. सो तुमी आतां खंयचे इश्यूज घेवन लोकसभा इलेक्शनाक वतले? इश्यूज जे आसा ते लोकल इश्यूचेर ताचें व्हडलेशें हें कांय ना. परंतु लोकल इश्यूजाचे ज्यो सरकारान आपल्या जाहीरनाम्यात काही स्किमी केल्ल्यो ताचें इम्प्लिमेंटेशन बऱ्या प्रमाणात आतां जाल्लें आसा आनी म्हणून ह्या इलेक्शनाक लोकल इश्यू लागची ना. आतां केंद्रांत परिस्थिती तुमी जाणा हे जे काँग्रेस गेली 2 टर्म
जवळ-जवळ 9.5-10 वर्सां जे काही राज्य चलयता ते कसलें राज्य हे घोटाळे लोकांनी भरपूर पळयल्ले आसात. हे राज्य सामान्या खातीर चलना. म्हारगाय खंयच्या टोकाक पावयली. जे सरकार 2009 सत्तेर आयले ताणें आश्वासन दिल्लें 100 दिसां आमी म्हारगाय कमी करतले म्हणून. पण 100 दिसांक म्हारगाय कमी ना आनी 100% म्हारगाय वाडयली हें लोक आज जाणात. आज गॅस सिलिंडर आसतले, अन्य काही गोष्टी आसतल्यो, जीवनावश्यक अश्यो वस्तू आसतल्यो, पण तातूंत काँग्रेस हें अपयशी ठरलें सगळ्या गोश्टींच्यान. हो दिसलो देशाची सुरक्षा आसतली, मागीर ही म्हारगाय आसतली, भ्रश्टाचार सगळे कडेन वयता ते कडेन भ्रश्टाचाराचें हें आसतलें, पेट्रोल दरवाड आसतली, डिझल दरवाड आसतली, म्हणजे अक्षरशा गरीब लोकांक सामान्य लोकांक हांगा तांणी खंय तरी न्हिदोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा ह्या सरकारान. हेच विशय पुरो आनी विशय जाय कित्याक? हे सगळ्या गोश्टींचेर सगळ्या आघाड्याचेर काँग्रेस सरकार केंद्राक अपयशी ठरिल्लें आसा. हेच मुद्दे म्हाका दिसता पुरो. एनडीए जर पावरान आयली जाल्यार तुमी युनियन मिनिस्टर जातले. तेच म्हणटा न्ही, हें जें कितें आसा, हांव जवळ जवळ 99 ते 2004 पर्यंत म्हाका एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्यमंत्री म्हणून म्हाका संदी दिली. जवळ जवळ 4-5 खातीं म्हजे कडेन आयलीं, तांकां योग्य न्याय हांवें दिलो, म्हजें काम तांणी पळयलें आनी म्हणून एक मिनिस्ट्री मोठी मिनिस्ट्री म्हजे कडेन शेवटच्या 1.5 वर्सांक ह्या देशाची सगळ्यांत मोठी मिनिस्ट्री आसा अर्थ मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ फायनान्स. ताचेर रेव्हेन्यू सारकें म्हणजे इन्कम टॅक्स, एक्सायज, कस्टम हेजें सगळ्यांत मोठें खातें आसा तें म्हजे कडेन दिलें आनी ताका हांवें कसो न्याय दिलो हो तुमी सगळ्यांनी पळयल्लो आसा. आनी म्हणून ह्या वेळेचेर निश्चितपणे आमचें नेतृत्व जें आहा तें विचार करता अशें म्हाका दिसता. आनी जे राजकीय लोक आसा तांकां खबर आसा की राजनाथ सिंगा कडेन तुमी खूब क्लोज आसा. राजनाथ सिंग आतां बीजेपीचे अध्यक्ष जावं. या म्हणजे आमचें जें नेतृत्व आसा ते सगळेच आमकां खूब बऱ्या प्रमाणांत मानतात. तांचें सहकार्य आमकां सदांच आसता आनी ह्या हातूंतल्यान तांकां आनी सांगपाची गरज पडची ना आमकां बाबा हें दी म्हणून, असो म्हजो विश्वास आसा. हो प्रोपगंडा आसतलो तुमचो की जर बीजेपी पावरान आयली जाल्यार एक गोंयाक मिनिस्टर मेळटलो. साहजिकच गोंय एक राज्य आसा, देशांतलो जगांतलो एक ट्युरिस्ट स्पॉट आसा, बरो हें आसा. आनी तातूंतल्यान गोंय तरी आकारान ल्हान जालें, 2 किंवा 3 खासदार जरी असले तर गोंयाची छाप ही जगाचेर आसा, फक्त देशांक ना. आनी म्हणून गेले खंयचेय सरकार येवं गोंयाक एक रिप्रेझेंटेशन दिवचें ह्या मताचो हांव आसा. आनी म्हणून म्हाका कोण तरी प्रेसान तुमच्या सरकारान विचारलेलें गेले फावटी जें एक्सपान्शन जालें काँग्रेसचें त्या वेळेचेर सुद्दां गोंयांक प्रतिनिधी दिवचें म्हणून हांवें प्रतिक्रिया दिल्ली. ओके, वी वील वायंड अप दीस इंटरव्यू. लास्ट प्रश्न, तुमकां कितें दिसता भाजपान गोंयान कितें करचें जाका लागून सामान्य कार्यकर्तो जो दुखावला तो परत पक्षा कडेन येतलो आनी पक्ष मजबूत जातलो? हें खूब आवश्यक आसा हांगा. म्हणून खंय तरी म्हजो तुजो न करता जेणी पक्षा खातीर गेलीं 25-30 वर्सां सतत जाणी कश्ट काडिल्ले आसात तांकां तांच्या फाटीचेर एक हात फिरोवपाचें काम हें पक्षा तर्फे जावंक जाय. तांचो योग्य सन्मान हो तांकां निश्चितपणे दिवंक जायो. आनी सगळ्यांक एकत्र करून सगळ्याच्या आदाराचेर पार्टी अशे पद्दतीन मजबूत जातली. काँग्रेसीक फुडल्या येणाऱ्या 25 वर्सांक भारतीय जनता पार्टीक ताच्या सरकारा हांगसरल्यान हालोवपाची ताकद उरची ना हें सगळें केलें नंतर अशें म्हाका दिसता. ओके, ह्याच मुद्द्याचेर आमची आज मुलाखत सोंपयता. आमच्या वांगडा आशिल्ले श्रीपाद नायक, उत्तर गोंयचे खासदार. एक मत तांणी मांडलें की भाजपा कार्यकर्त्यां मदीं कांय प्रमाणान असंतोश आसा की ते दुखावल्या कारण तांकां सरकारान आयल्या उपरांत कांय लोक जेंची नांवां तांणी घेवना ते बरे भशेन वागयना, तांकां जें मेळपाक जाय आशिल्लें तें मेळना. दुसरी गजाल तांणी सांगली की लोकसभा निवडणुकेन नॉर्थ गोंयच्यान ते कॉन्टेस्ट करतले आनी जर पक्षाक जाय, जर पक्ष फुडाऱ्यांक जाय जाल्यार ते फुडल्या निवडणुकेक गोंयानूय येवपाक तयार आसा. श्रीपाद भाऊ, देव बरें करूं. तुमी देव बरें करूं. नमस्कार. You are watching Counterpoint, your own interview series on Prudent every Monday at 7:30 and 9:30 p.m. Keep watching Prudent.